Jesus Vispora, सृष्टि रचणारा, वंशा करणारा, महिमानंद तुका. विस्फोरा, सृष्टि रचणारा, वंशा करणारा, महिमानंद तुका. फाटल्या 9 दिसांनी मरिये मायाचे शेगोण नियाळून मिसा सवे नव्यानाची मागणी करून फुलां अर्पून आमच्या मंत्री सायबिणीक आमी मान केलो. 12 वर्सां थावन हे फेस्त आमच्या कुटुंबाच्या एकवटाचें फेस्त जालां. आ सगळी पृथ्वी पाचवी आसून आमच्या मतीक उल्हास हाडून आयला. त्याच पृथ्वेचे नवे बेळे आमकां लाभले. ह्या वखदा आमी देवाक ह्या कुटुंबा बरी सांगाता मेळोवन दिन वाचता. तितले न्हय आसता आमच्या कुटुंबांत आमच्या परिसरांत वाडोवन येवच्या सर्व चेडू भुरग्यांक म्हणजे चलयांक फावो तो गौरव दिवंक आमी सर्व आशेता. तर मोगाचें न्हू, आज कुटुंबाचें फेस्त आचरण करण कुटुंबाच्या संदांचो एकता आशेवच्या संदर्भार आमचे मदें अशा आमच्या देशाचे वडील आमच्या कुटुंबाचे वडील शिस्तेक आनी दक्ष आडळिताक नांवाडलेले मोगाळ गवळी बापांक अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबोक तुमच्या आनी म्हजे तर्फेन घनाचो मानाचो आनी गौरवाचो येवकार हांव मागता. ये सर्वेश्वरा सृष्टि रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थया. सर्वेस्परा सगळ्या सृष्टीच्या रचणारा तुझी सृष्टी तुका वाकनता. तिचे संगी मेळोन आमी तुझ्या सारख्या आनी रुपाची जावं रचलेली मनशां आज तुका दिन वाचता. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घाल्याय. ती वचून दिसपडतें गांपीळ काडलेल्या वावंटीक पळसावन लाभलेल्या ह्या नव्या बाताचेर तुझे आशिर्वाद घाल आनी तें तूं पवित्र कर. हे नवे बेळे नवो तांदूळ आमच्या कुटुंबा सांगता आज आमी पयले फावटी सेवतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोश सोडोवन दी. भावार्थान आनी मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे सांदे आमच्या मरिये माये बराबर एक दीस तुझे सस्ताचे सुख भोगीसे कर म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया मारे पात.
येऊज जेजूच्या मोगास मोरिये हो गर्सिया मोरिये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोवे आसो. मोगाच्छनो मोरी आमच्या सर्गीच्या मायेच्या जल्म परबाच्या ह्या बगी दिसा तिका आमची मोगाळा वय जावन दिल्ले पसत उपकारी मनान देवाक अर्गां दिवच्याक ह्या येवकरिस्तीक बलिदानाक आमी संभ्रमान हजर जाल्या. मोरयेद्वारी जेजू सरशी पावचे वर्ते बाग देवान आमकां फावो केला आसता तिचे थंय भक्त आदारून क्रिस्ताच्या वाटेन समकोंक तिची फेस्तां आमकां कुमोग करतात. मोरयेचे जनन तिच्या पुता जेजू क्रिस्ताक लागून अख्ख्या मनशा कुळाक भरवशाचे घडीत जावंक पावला आसता तिका मान करून तिचे जिणये देखीद्वारी पवित्र जावंक आज पवित्र सभा आमकां पोवणे दिता. ह्या संभ्रमा बराबर आमचे थंय उदार जावन आमच्या वावराचो फळ जावन आमकां नवे बेळे फावो केल्ले पसत देवाक आज अर्गां पाठवया. आज आमी आमच्या कुटुंबा फेस्ताचरण करतना आमची कुटुंबां भावार्थाची मोगाची आनी एकवटाची बिडारां जावच्याक देवाचो आदार मागया. सांगाताच पवित्र सभा आज चली भुरग्यांचो दीस आचरण करतना आमी आमच्या कुटुंबांतल्या फिरगजेंतल्या आनी समाजेंतल्या सर्व चलयांक आनी स्त्रियांक गौरवान आनी मानान लेखच्याक आनी तांची हक्कां राखून व्हरच्याक देव आमकां कृपेन बरूं म्हूण ह्या येवकरिस्तीक बलिदाना वेळी मागया. तर मोगाळ भावां भयणीनो ह्या पवित्रतेन पावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक हे घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. नितळ काळसान ह्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदांच अंकवार मरयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा पयलीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुतभेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सर्वंदराक मनशा सेम दिवचे खातीर अगणित जानवान आनी मोगान भाग्यवंत आंकवार मरयेक तुवें जल्म हाडली. वो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विसरून काडलेल्या जेजूच्या आनी आमच्या आवयक पावो तो मान दिव आनी तिचो मोग करूं आनी तिची देख आनी मजत घेवन बावडतान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्रता जुदाच्या कुळयां मदें तूं बोव ल्हान. तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे ताव जल्मातलो. ताचो अरम न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसिद्ध जावची आसा ती प्रसिद्ध जायसर
सर्वेस्पोर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांशी परतून येतले. सेरेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरियाकार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. हांव ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे देवाची वडोवकार. तुझ्या दृढ मोगाचे पातयेव नासा. तुझे तारण म्हाका लाभले मन, म्हजें काळीज उल्हासतले. ताणें केल्या उपकारा सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्रा सद्गीता गायतलो. साव बावलोन रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सोर संती देव तांच्या बऱ्या पडोश्यो करता म्हणून आमी जाणाव. जांकां विसोन काडच्या आदींच तो ओळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्यांची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भोवण्यांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या बसत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलीं. जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहामाचो. अब्राहाम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोबाचो, आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापूय. तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम अमिनादाबाचो आनी अमिनादाब ना आसोनाचो आनी ना आसोन सालमोनाचो बापूय. सालमोन बोआजाचो बापूय. राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापूय. रूथ ताची आवय. ओवेद एस्सेचो आनी एस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद सलमोंचो बापूय. उरियाची बायल सलमोंची आवय. सलमों रेहोबोआमाचो. रेहोबोआम आबियाचो आनी आबिया आसाचो बापूय. आसा योसफाताचो. योसफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो. योताम आकाजाचो आनी आकाज हिस्कियाचो बापूय. हिस्किया मानासेचो. मानासे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापूय. योसिया एकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्लीं. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शा अल्तियेलाचो आनी शा अल्तियेल एरुबाबेलाचो बापूय. एरुबाबेल अबियुदाचो. अबियूद एलियाकिमाचो आनी एलियाकिम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आकिमाचो आनी आकिम एलियुदाचो बापूय. एलियूद एलेयाजाराचो. एलेयाजार मातानाचो आनी मातान जाकोबाचो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पतीण मरी आनी मरयेतावन जल्माल्लो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्तचें जनन हें परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस. तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशें आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीण म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रावाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हण अर्थ. देवाचें उतर हें क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी भुरग्यानो. आसली एक संतीण आनी तिचें नांव जावन आसा बेरेट्टा मोल्ला. आपल्या चवथ्या भुरग्याक गर्भेस्त आसतना तिच्या गर्भांत फायब्रॉयड ट्युमर पिडा आसली कळीत जाल्लें. जर ती गर्भ मुखारून व्हरता तर तिच्या जिवाक विशेष अपाय आसा म्हणून डाक्टरान सत्राय दिल्ली. ती एक डाक्टर जाल्ल्यान ह्या विशीं तिका सारके रितीन कळीत आसलें. आनी ती म्हणटा, हांव ह्या भुरग्याचो जीव काडची ना, कित्याक जीव देवान दिल्लो आनी म्हाका विसलां केवल जल्म दिवंक, आनी देवान दिल्लो जीव काडूंक म्हाका हक्क ना. अशें ती आपल्या भुरग्याक जल्म दिता
आणि 30 आणि 9 वर्सांचे प्रायर ती देवादीन जाता. आणि भुरग्याक जल्म दिवन एका हप्त्या उपरांत देवादीन जाल्ली ही सांतीन कशी जाता. पापा जुआंव पावल II 2004 इसवेंत तिका सांतीन म्हणून पासारता. आणि ह्या तिच्या सांतीपणाच्या कार्याक तिचो पती आपल्या 4 भुरग्यां सवें हजर आशिल्लो. ह्या वेळी प्रसंगांत पापा जुआंव पावल अशें म्हणटा, आपल्या भुरग्या खातीर त्याग आनी सॅक्रिफीस आनी क्रमेण जीव दिवचें बरें मौन केवळ एका आवयक मात्र आसूंक साध्य. आनी जियन्ना बेरेट्टा मोल्लान हें आपल्या त्यागाद्वारे रुजू केलां. मोगाचें न्हू, आवय आमकां सर्वांक मोगाची आनी सर्वप्रास श्रेश्ठ व्यक्ती. आपल्या भुरग्याक 9 म्हयने आपल्या गर्भांत ववयतना ती जायते कस सोंसता. दुखी आनी वळवळ्या मदें ती भुरग्याक संवसाराक हाडटा. नाजूकायेन आनी सत्रायेन ताची जतन घेता. बरे शगून शिकयता. देवबिरांतेन वाडोवंक ताका प्रेरीत करता. फुडारा विशीं स्वप्नेता आनी बरो फुडार आशेता. आमकां कातोलीक क्रिस्तांवांक एक आवय आसा. ती जावन आसा आमच्या सर्गीची आवय मोरी. देवाच्या सोडवणेच्या योजनांत जायतो त्याग तिणें केला. आमचे विशय तिका मस्त हुस्को आसा. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ती राखता आनी सांबाळटा. आनी सदांच देवा लागीं आमचे खातीर विनाती करता. ती जावन आसा जेजूची आवय, आमची आवय आनी सगळ्या पवित्र सभेची आवय म्हणून इगर्ज माता आमकां शिकयता. आज तिचे जल्माचो दिवस आमकां समेस्तांक मोगाचो, संभ्रमाचो, उल्हास असो आनी संतोशाचो दीस. आनी आज ह्या दिसाक 4 महत्व आमकां आसात. पयलो मोंती बेळसायबिणीचें फेस्त वा बाळोक मोरयेचें फेस्त. दुसऱ्यान आज कुटुंबाचें फेस्त. तिसऱ्यान नव्या बेळ्याचें फेस्त. आनी भारतीय पवित्र सभेंत चलयांचो दिवस. आनी ह्या दिशेन आयची देवस्तुती मोरये मायेक आज केंद्र जावन पिंत्रयता. आनी मोरयेचें जनन देवाचें योजन. मोरयेचें जीवन आमकां समेस्तांक प्रेरण म्हणलो संदेश दिता. आयची वाचपां आमकां मोरी देवाची विंसवण कशी जाली म्हणून तिळसितात. आयच्या पयल्या वाचपांत मिका प्रवादी म्हणटा, बेथलेहेमांत एका स्त्रिये द्वारे मेस्सिया जल्म घेतलो. कित्याक म्हळ्यार जुदेव लोकां मदें मेस्सिया एकच फावटी वैभवीक तरान प्रत्यक्ष जातलो म्हणलें चिंताप आशिल्लें. पूण देवाची खुशी वेगळीच. देवाची योजन आमच्या समजणे भायलें. आनी हें आमकां मातेवान बरयल्ल्या आयच्या ह्या सुवार्थेंत कळीत जाता. आयचे सुवार्थेंत जेजू क्रिस्ताची वंशावळ आमी आयकली. आनी तुमी गमान दिवन आयकल्यार थंयसर 5 स्त्रियांची नांवां आमकां आज आयकूंक मेळटात. तामार, राहाब आनी उरियाची बायल बेतशेबा. पाटकी स्त्रियो तरी देव तांचेर काकूळदार जाता आनी देवाच्या योजनांत तांकां वांटेळी करता. उपरांत आमी आयकता 4थें नांव रूथ. एक खालती तरणाटपणार विधव जाल्ली मोवाब गांवची परगांवी स्त्री. आनी 5वी स्त्री जावन आसा नजरेत गांवची एक देवबिरांतेची सादी बोळी दुबळी खालती आनी आंकवार चली मोरी. आनी आज देव एक संदेश दिता ह्या 5 स्त्रियांद्वारे. देव किरकोळ्यांक महान करता आनी ताच्या योजनांत वांटेली करता. देवाच्या योजनांत पातकी वा बागेवंत म्हणलो भेदभाव ना म्हणून आमी समजता. आनी मोरयेक आपल्या पुता जेजूची आवय करचे द्वारे देव आपले योजन संपूर्ण करता. आनी हाचे खातीर देवान जल्मातावनूच मोरयेक पवित्र केलें. आनी अशें जेजू क्रिस्ताची वंशावळ आनी ही संकळ वंशावळीची संकळ जेजू मोरयेतावन जल्मलो पूत जेजू आनी ताका म्हणटात क्रिस्त म्हणल्यार शब्दातावन आखेर जाता. मोरयेचें जनन देवाचें योजन कशें म्हणून आयची वाचपां आमकां तिळसितात. तर मोरयेचें जीवन म्हाका आनी तुमकां कशें प्रेरण म्हणलें आमी पळोवया. आपल्या सगळ्या जिवितांत
देवाचे उतार आयकल्ली, समजल्ली, पाळल्ली, जियेल्ली आनी हेरांक जियोंक शिकयल्ली स्त्री जावन आसा मोरी. आनी तिची देख आयच्या दिसा आमी घेवंक आसा. मोरयेचें जिवीत सुखाचें जिवीत न्ही. कश्ट सदांच तिच्या फाटल्यान आशिल्ले. कश्ट तिच्या जिविताचो एक वांटो जावन आशिल्लो. प्रसूतपणाच्या निमाण्या घडये एका भुरग्याक त्या गोरवांच्या गोट्यान जल्म दिले तर एका स्त्रियेन कितले कश्ट सोंसल्यात, या मोरयेन कितले कश्ट सोंसल्यात म्हणलें आमी समजून घेवचें. उपरांत त्या भुरग्याक हेरोद रायातावन वाचोवच्या खातीर रातोराती ती इजिप्ताक पलायन करता. आपूण कश्टान आसा तरी हेरांक कुमक करूंक ती मुखार वता. सगळी जिणी दुबळीकायेन ती जियेता. मोरयेच्या जाणट्यांनी सांगचे प्रकार तरणाट प्रायर ती विधव जाता आनी उपरांत आपलो पूत तिका आदार जाता म्हणलो तो खुर्सार वळवळून मरता आसतना ती परत एकसुरी जाता, अनाथ जाता. पूण ती भियेना, ती कावजेना, धैर्यान खुर्सामळी ती रावता. आनी आज मोरयेचें हें जिवीत म्हाका आनी तुमकां प्रेरण वा लिसांव तर न्ही तर आनी कितें जावयेत. दुसऱ्यान मोरी ह्या संवसारांत पयलें ताबेरनाकल जाली. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार इस्रायल परजा अरण्यांत रावतना देव तंबांत रावलो म्हूण सांगतात. पूण नव्या सल्ल्याक आमी येता आसतना आपणाच्या पुताक रावच्याक मासा रक्ताचो एक तंबू देव मोरये थंय तयार करता. मोरी जेजूक ह्या संवसारी दिता. कित्याक म्हळ्यार मोरयेक मनशाचें रूप दिल्लें जेजून, जेजूक मनशाचें रूप दिल्लें मोरयेन. आनी अशें जेजून आपल्या परगट जिणयेंत जर दुबळ्यांक, पिडेस्तांक, भुरग्यांक आपणा सरशी आपोवन आशिर्वाद दिल्ले ते हात, एक बरो गवळी जावन सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक सोदून गेले ते पाय, कश्टांतल्यांक, पिडा भोगतल्यांक, अन्याय आनी अनिती आशिल्ल्यांक दुखां गळयल्ले ते दोळे मोरयेच्या कुडींत रुपीत जाल्ले. आनी क्रमेण वेळ संपतच खुर्सार आमचे खातीर समर्पिल्ली ती जेजूची कूड मोरी आमकां दिता. आनी अशें जेजू तर देवा मदें आनी मनशा मदें मध्यस्थ जाला ते मोरये. जर मोरी नातिल्ली तर आमी जेजूक पळोवंक, जेजूक घेवंक साध्य नातिल्लें. आनी सगळी जिणी तिची आमकां प्रेरण जाली. तर ती जिणी आमी तिची आदर्शां आमच्या कुटुंबा जिवितांत ह्या कुटुंबाच्या फेस्ताच्या दिसा कशें जियेवेत. आमकां सर्वांक कुटाम आसा आनी ते कुटुंबांत आमकां असमाधान, बेजाराय, आर्थीक अडचण आनी हेर समस्या आसात. सबार फावटी आवय बापूय जावन, भाव भयण जावन आमच्या कुटुंबांत जियोंक आमकां कश्ट जातात. ह्या वेळा मोरयेच्या पांयां तळा आमी येवया. भाग्यवंत कुटुंबांत ही जायते समस्या आशिल्ले, पूण जुजे सांगता आनी जेजू सांगता मेळोन सर्व समस्या फूड करून जियेल्ली मोरी आज आमच्या कुटुंबाक प्रेरण जाता. सबार फावटी हांगासर अशी भुरगीं तुमी चिंतूंक पुरो, आमची आवय बापूय आमकां समजनात, आमचो मोग करिनात. हांगासर अशें आवय बापूय तुमी चिंतूंक पुरो, आमची भुरगीं आमकां आयकनात, मान दिनात. तर मोरयेचो आदार आमी घेवया. जेरुसलेम टेंपलांत जेजू सुकोवन गेले तवळ मोगान 3 दीस ताची सदनां केल्ली. उपरांत जेजूक ती दिल्ली मोरी आज आमचो आनी आमच्या भुरग्यांचो हात सोडून घालची ना. आमच्या दिसपट्ट जिवितांत साबार जाणांनी आमच्या विशयांत पाड उलयतना, आमच्या कुटुंबा विशयांत, आमच्या भुरग्यां विशयांत सूख चिंता पळय समाजाक दिता आसतना आमचे कश्ट मोरयेक समर्पण दिवया. जेजू विशीं लोकांनी ताका देवसार लागला. तो देवनिंदा उलयतना म्हणटना एक आवय जावन मोरयेक असलोच अनुभव जाल्लो आनी ती आज आमचे सांगता रावतली. चवथ्यान आमी आज सक्तनी आमकां सांडून गेला, आमी एकसुरी जाल्या, आमचे कश्ट कोणी समजनात, घरा बरें फाल्यां येता आसतना आमकां कुमक करूंक कोणी नात म्हणटा आसतना मोरये कुशीन आमी पळोवया. काना शहरांतल्या त्या लग्नांत हेरांचे कश्ट समजल्ली मोरी आज आमचे कश्टी समजतली. आमच्या कुडीक अवचित पिडा येताना, आमच्या कुटुंबांत अवचित मरण जाता आसतना, आमी एकसुरी जाता आसतना, आमचे कश्ट आमकां बेळोवन आमच्या जिवितांत काळोख म्हूण बगता आसतना
मोरये कुशीन आमी पळोवया. कुर्सामळी आपणाचो पूत मरता आसतना धैर्यान रावली ती मोरी आज आमकांय बुजयतली. जर प्रायज जातना आमी चिंताव आमकां प्रायज जाली आनी मुकलो आमचो फुडार कितें. जर इव जाण तुमी चिंतात आमचें शिकोन जालें आनी की आमकां काम मेळोंक ना म्हणटा आसतना मोरयेचो आदार आमी मागया. तूं एक अंकवार तरी देवाच्या पुताक आवय जातली म्हणटा आसतना मोरी भियेता. पूण जसलो देव म्हाका सांबाळटलो म्हणटा आनी देवाचेर भरवोसून जियेता. आनी आज तीच मोरी आमकां देवाचेर आमचो भरवोसो दवरूंक उलो दिता. आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत आमची जबाबदारी पाळूंक आमी विसरातना हेरांचे समस्ये आमच्या माथ्यार कित्याक ओडून घेजय म्हूण चिंता आसतना आपोवणें नासतना एलिझाबेथीचे कश्ट पळोवन तिका सेवा दिवंक गेल्ली मोरी आज आमकांय हेरांक सेवा दिवंक उलो दिता. मागणें आनी देवाचें उतर आमच्या जिणयेंतून पयस वता आसतना आनी आमच्या जिणयेंत कितेंच उरोवंक ना म्हणलो बरवसो आमी सांगता आसतना सर्व शिसांक जेजूच्या मरणा उपरांत काळो कांत आसतना तांकां लागीं हाडून एका कुडांत मागणें करूंक एकवट येयल्ली मोरी आज आमकांय मागणें करूंक उलो दिता. निमाणें आमच्या कुटुंबांत बरेंपण जाता आसतना शिकपांत आनी वावरांत अभिवृद्धी जाता आसतना आमच्या कुटुंबांत कश्टांचे सर्व काळोख पयस वचून बरेपणाचो उजवाड येता आसतना म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक जाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो कथाय उल्लासता म्हणली मोरी आज आमी देवाक अर्गां दिवंक आमकां प्रेरीत करूं. आज नव्या बेळ्याचें फेस्त आमी संभ्रमता. पृथ्वी आमच्या वावराचो फळ आनी हें नवें बेळें जावन आसा आमचो वावर. ह्या पृथ्वेचे नियमां आमी पाळया. पृथ्वीन दिल्ल्या काणाचो बिबाड करिनासतना देवान दिल्लें देणें म्हूण आमी स्विकार करया आनी अशें आमी आमच्या पृथ्वेचो मोग करया आनी त्या पृथ्वेक मानान लेखया. आज भारतीय पवित्र सभा चलयेचो दिवस आचरण करता. एक चली आमच्या कुटुंबांत वडिलांक धूव जावन, भावाक भयण जावन, भुरग्यांक आवय जावन, पतीक पतीण जावन आनी देरांक वनी जावन आनी प्रत्येक जावन पवित्र सभेंत धर्मभट जावन विविध सेवा दिता आसतना तिका मानान लेखया, तिका गौरव आमी दिवया आनी तिची हक्कां आमी राखया. ती आमच्या कुटुंबाक समाजाक जडाय न्ही पूण आमकां सदांच उजवाड दिवची कुटुंबाचो दिवो म्हणून आमी समजून घेवया. तर मोगाचें न्हू आयचे हें फेस्ता दिसा आमी 8 दिसां जावन फुलां हाडून येयल्या. जर मोरयेक आमी 8 दिसां फुलां हाडल्यार पुरोगी. आज एक दीस आमचें फेस्त गद्दळ्यान संभ्रमल्यार मोरयेची आदर्शणी आमी जियेल्ल्या बरी जाता गी. आमी हाडिल्लीं फुलां ती भावून वेतात. आमी घरा रांदिल्ली दिसती ती मुग्दोवन वेतात आनी फाल्यां मोरयेची इमाज भितर दवरतले. केदळ आमी मोरयेच्या भावार्थाची, कश्टांची, सेवेची आनी मोगाची जिणी आमच्या जिणयेन जियेता. मोरी सदांच आमचे सवें रावतली आनी केदींच आमी तिचेर दवरिल्लो बरवसो तो निर्फळ जावचो ना. जर आमी आज नवें जेवता तें नवें जेवण आमच्या जिवितांत हर एक दीस नवेंत जावन उरूं दी. जशें नवें भाताचें तें सरलांक काडून आपुट्ट तांदूळ मात दुदांत वा रोसांत घालून आमी सेवता तशेंच आमच्या कुटुंबाक आनी भावार्थी संगतीक आडवेचे सर्व सरलां आमी आज काडून उडयवया. त्या दळा मोरयेन देवाच्या कुशेक खालती मान गेल्ल्या बरी आनी तिच्या जिणयेंत देवाक पयलो स्थान दिल्ल्या बरी आमी आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या जिणयेंत मोरयेक जेजूक देवाक पयलो स्थान दिवंक पावता. कुटां म्हणल्यार शिरोतेंत क्रिस्ती मोलां म्हणलें कुलेर घेवन इल्लोसो मोग, इल्लोची दया, इल्लें बोगसाणें, इल्ली सोडदोड, इल्ली देवबिरांत म्हणलें निस्ती वाडल्यार आमची कुटुंबां भावार्थाची मंदिरां मोगाची बिडारां जावच्यांत दुबावना. मोरयेच्या उदारी 2000 वर्सां आदीं जल्मल्लो जेजू आनी थोड्याच वेळान ह्या आल्तार म्हणल्यार कवणेर आमकांच मांस आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपी दिवंक येता आसतना मोरये बरी देवाचें येवजन आमच्या जिणयेंत कितें म्हणून आमी समजून घेवया आनी आमच्या बरे जिणये द्वारे आमी हेरांक प्रेरण दिवचें तसलें जावया. ही कृपा आयच्या युकारिस्ताच्या बलिदानांत
आज आम्ही मागून घेऊया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या बापा फ्रांसिसाक, सर धर्माध्यक्षांक प्रत्येक जावन आमच्या देशीच्या गवळीपण चलन वरच्या आमच्या धर्माध्यक्षाक आनी सव्याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणीक आपले मण्यारपण उर्बेन आनी पवित्रपणान चलन वरच्या कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगज जेसो आत्मीक वडील जावन आसच्या फिरगज याजक हांगासर सेवा दिवन आसच्या सर याजक आनी धार्मीक भयणी बराबर आमी सर फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकवट आसो आनी माया मोगान भरलेलो फिरगज समुदाय रुता करून जेजू आमच्या श्रेष्ठ गोवळ्याक आमी साक्ष दिशे आमकां आदार दी म्हूण मागता. कुटुंबाचे फेस्त आचरण करच्या ह्या बागी दिसा आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद पाटय. कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक बऱ्या भलायकेन तूं राख. भुरग्यांक आनी युवजणांक बावर्ती आनी नैतीक शगुणांनी भरलेली जिणी जियोंक तांची मोत उजवाडाय. कुटुंबाच्या उदरगते खातीर परगांवांनी वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. नव्या बेळ्याच्या देण्या खातीर तुका आर्गां दितना आमकां खाणा वरवीं लाभाशें करूंक वावुरच्या सर कृशिकांक तूं बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर आनी तांच्या वावराक जोगतो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. चली भुरग्यांचो दीस आज आमी संभ्रमतना आमच्या कुटुंबांतल्या समाजांतल्या चलयेंक आनी स्त्रियेंक फावो तो गौरव दिवन तांची हक्कां राखून व्हरूंक आनी तांचें जिवीत संतोशाचें जायशें करूंक आमी पेसाडाशी आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. फाटल्या दिसांनी फिरगजेच्या बरेपणा पासत आनी फेस्ताच्या आचरणाक आनी नव्या वेळी भुरग्यांक स्वीट्स वांटून आर्थीक कुमक केल्ल्या सर दानींचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घालून तांच्या उदार मनाक फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. ह्या एवकारिस्तीक बलिदानांत हात जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजू जिविताच्या उंडातान पोशीत जावन मरये बरी कृपेची आनी पवित्रपणान भरिल्ली जिणी जियोंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची कालतीम प्रार्थना देन तो मानून घे. प्रितुमेची प्रथम फळां आज तुका आमी समर्पितना आमकांच आमी परत तुका समर्पण दिता. जी फळां तुवें आमकां देणी जावन दिल्या आसता दिसपडट्या आमच्या जिणयेंत ताचो बरो प्रयोग आमी करूंक तूं आमकां आदार दी. मरिये मायाच्या जल्माची परब आज आमी आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांनी तिका मान करूंक सांगत आस तिची देख घेवन दिसपडट्या आमच्या जिणयेंत देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक आमकां शिकय. अशी आमची कुटुंबां मोगाची एकवटाची मागण्याची तेंपलां जायसीं कर. ह्या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवे. तुझी बळा भेटून दिता
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्बेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अंकवारीच्या कुशव्यान आमचे मनशा सेम घेतल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें अंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेसू आमकां पातकाच्या सर वंदावण्यांतल्यान निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावों. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पद्वेदरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ले अंकवार मरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली
आनी सस्नेक प्रकाश तिने संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाकंतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. असल्या दिनवाशी काळसान बोधयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आख्या पितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत नाम पावो म्हजे पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी चाकणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणांच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच सांकवार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. तेच पर्यंत तिच्या पतीक भगेवंत सुसेक तशेंच भगेवंत पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भगेवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनयाऱ्यांचे आनी सगळ्या ह्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी. ससनाच्या ख्यस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल. ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मे जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातस ताणे आपल्या पवित्र हाताने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटूया. बापा, आमी तुझे मनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो, पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली व जिविताचो उंडो आनी सुडवणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बावडताच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या यासका मेल्किसेदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हेंय बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरे. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. भवडताची मोर आसून ती आमच्या मदें आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ले समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. आनी आम समेस्तांक तुज्या गणीत काकूटचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फाव तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगस. आनी जो हांव स्टेफन मातियास बार्नबास ह्या तुज्या दंताच्या रक्तसाक्षींच्या आनी समेत भक्तांच्या जमान आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशें तो सर्वेस्परा सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मोतीन दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा
सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दीन सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पोरणी महिमा तुझी सस्ताच्या सस्ता तुझी सस्ताच्या सस्ता. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सुमया तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. La
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवासी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैम आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखावायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगोन सोदूं भावार्थान ताका आपलो सडवणदार म्हूण मानून घेवं आनी ताच्या एकपणान सदां काल जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्तांच्या सुमया मरी पार. मोगाच्यानो आज आमच्या करावळी प्रदेशाच्या उडपी, मंगळूर आणि कारवार देशजेनी गद्दळान संतोषान दबाजान मरियेच्या जल्माचो दीस आचरण करता. आज मरियमाच्या फेस्ता सांगी देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेळ्या पासत अर्गां दिली. चेडू भुरग्या पासत मागणें केलें, कुटुंबाच्या एकठारा खातीर मागलें. ह्या वक्ता पांगळाच्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगी मोगान आमचेर हुस्को दवर आपल्या शेळ्यांक प्रोत्साह दिवच्या इराद्यान फेस्ताचे दबाजीक मीस भेटयल्ल्या आमच्या मोगाळ गोवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो हांकां तुमच्या हजर आसल्या सर्व याजकाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या अमूल्य मिसांव कामांत 18 आयोगांच्या येवजनांत आनीकी चड येसस्वी लाभो म्हूण आमी मागया. आनी आयच्या दिसा फेस्ताच्या म्हत्वा विशीं जाणवय बरीत प्रवचन दिल्ल्या आमच्या दियोकोन जितेश कास्टेलिनो हाचो हांव उपकार बावडटा. आज आमी मोंती सायबिणीचें फेस्त भोग गद्दळ्यान आचरण केलें. ह्या संदर्भार तुमकां सर्वांक गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्यांक हांगा हजर आसलेल्या सर याजकांच्या बाब विन्सेंट, बाब रॉयसन, बाब रोमियो, बाब लॉरेन्स आनी कोवेंताच्या शिश्यांच्या नांवी भागी आनी दादोसकायचें बाळोक मरेचें फेस्त आनी भागी कुटुंबा फेस्त हांव मागतां. मरिया माय आमची सर कुटुंबां ती बेसांवांनी भरूं. हांगासर आमचे मदें आसा सर याजकांक तशेंच पांगळाच्या सगळ्या पिरगस कुटुंबाक मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. मरिये मायाक आमी मान करया. तिचो आमी दिसपडते मोग करया. तिचे देख घेवन तिच्या मेटांनी आमी चलोवया आनी तोवळ जे खंय आमची आवय आसा थंयसर आमी वचोन पावतल्या. आज आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता. आयले वार आयर्लंडाच्या डब्लिन शहरांत कुटुंबाचो जुबलेव जागतीक मट्टार आचरण करच्या वक्ता पापान तिदोडो संदेश दिल्लो आसा आनी तोच संदेश परत तुमच्या उगडासाक हांव हाडटां. पयलें, आमचीं कुटुंबां मोगाच्या बुन्यादीचेर मोगा खातीर आनी मोगान जियोवचीं कुटुंबां जायशीं करया. मोगाच्या बुन्यादीचेर मोगा खातीर आनी मोगान जियोवचीं कुटुंबां जायशीं करया. दुसरें, आमच्या कुटुंबांत हे 3 शब्द दिसपडते आमी हर एकलो वापरूंक शिकया आनी ते जावन आसात प्लीज, थँक्यू आनी सॉरी. प्लीज, थँक्यू आनी सॉरी. आनी तिसरें,
आमच्या कुटुंबांत आज आमी सांगाता बसून जेवता आनी देखून पापा परत आमकां सांगता कुटुंबाच्या सर्व संद्यांनी हर एक दीस सांगाता मेळोन मागचें, सांगाता मेळोन जेवचें आनी सांगाता थोडो वेळ पुनी दिसपडतें उलोवचें. हो तिदोडो संदेश जर तर आमी पाळूंक शकता खंडीत जावन आयचो हो संतोश सदांच आमच्या कुटुंबांनी तो उरतलो, कुटुंबां आमची संतोश भरीत करतलो. तर मरिये माया मुखांत्र जेजूची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर हांव मागतां. हांगासर आज ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्या फिरगस सर याजकांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत अंकवार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकवार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळून दवरो. आज अंकवार मरियेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरून आनी आमच्या अंकवार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदांच तुमचे सवे आसो. देवाचे वडोकार. दरवडनाकात सकाळसिया गायन मंडळी कंसार म्हणटा.